मोगाचनो आज आम्ही मारिया गोरेटीचे स्मरण करता। इगर्ज मतेंत ल्हान प्रायर्स संतीपण सोकुरो उजडल्यापैकी ही एकली सांतीन जेजू क्रिस्ताच्या मोगान आनी निश्कळपणान रक्तसाक्षीन जाल्ली प्रमुख सांतीन जावन आसा। मारिया गोरेटी 1809 दिसवेंत ऑक्टोबराच्या 16 तारखेर इटलीन जल्माल्ली। लुईगी गोरेटी आनी असुंता कार्लीन हांच्या 7 जाणां भुरग्यांपैकी तिसरी जावन आसली। बापूय ल्हान प्रायरांत अंतरल्या वरवीं भुरग्यांक शिकप शिकोवंक अवकाश मेळ्ळो ना। आवयन तोंडपाशी भुरग्यांक क्रिस्तांव दोतोर आनी बरेशे गुण शिकयले। आवय कुलीचें शेतान काम करतना मारियान रांदचें, भुरग्यांक खेळोवचें आनी घर सांबाळची ही जबाबदारी वयसून घेतली। विधेयपण आनी निश्कळपण मारियाचे परजळताले। ती राखो रावली ती 11 वर्सांच्या प्रायर पयलो कुंभार तिणें सेवलो आनी तो संतोष तिका सांगचो न्ही। पाता कर्ण आपूण देवाक दुखयता म्हूण समजून पातकातावन ती पयस सरूंक प्रयत्न करतली। हेरांक कुमो कर्ण 7 मैलां पयस सदां मिसाक ती वेतली। दुबळ्यापणावरी तांच्या घराच्या बिडारांत अनेकले कुटाम जियेतले। अलेक्झांड्रो म्हणलो तरणाटो एक दीस घरांत कोणी नासल्या वेळार तो ताचे वयर लैंगीक आक्रमण करता। कितले बलात्कारान ताणें हल्लो चलयता, कितले बोबाटल्यारी वद्दाडल्यारी तो सुरयेन तिका सबार घाई तो करता। आनी 12 वर्सांच्या प्रायर 1902 इसवेन जुलैच्या 6 तारखेर ती मरण पावता। मरच्या पयलें तिच्या कॉन्फेसरा कडेन गजाल ती सांगता। ती अलेक्झांड्रो बक्षिता मात्र न्ही, त्याच्या खातीर मागणें करता। ह्या निश्चूर अलेक्झांड्रोक जैलाची शिक्षा फावो जाता। 3 वर्सां उपरांत मारियाच्या एका दिश्टीन वो संपूर्ण कन्वर्टर जाता, परिवर्तन जाता। जैलाची सुटका मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या आवय कडेन वचून बक्षाने मागता। ती संपूर्ण तरान मोगान ताका बक्षिता। तो एका कापुचीन प्रादाक सेरवता आनी ते ब्रदर जाता। 1950 विशेंत जुनाच्या 25 तारखेर तिका सांतीन म्हूण पसारतात। त्या वेळार मारियाची आवय असुंता आनी अलेक्झांड्रो आजार आसली। 1970 विशेंत अलेक्झांड्रो मरण पावता। मारिया गोरेटी निश्कळपणाची, लैंगीक शिक्षण वळगयांची, चलयांची, युवा जणांची वखसाणेची पातळ जावन आसा। मोगाच्या युवा जणांनो, आमी तिचे आदर्श तुमी घेजय। सदांच घरा मागणे सुखय नासतना प्रयत्न करी जाय। वडिलांनी तांकां ते प्रेरीत करी जाय। अशें जाल्यार आमची भुरगीं सदांच बरीं उरतलीं। हें तुमी आज आयकलें मारिया गोरेटीचे विशांत। तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं।